कळूक जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भक्तिकानो. एक ल्हान भुरगो वाटेर ताच्या की प्रायेन व्हड आशिल्ल्या आनी ताच्या जडायेच्या की सळ जड आशिल्ल्या आनी एका भुरग्याक खांदार घेवन वेतालो. आनी वाटसुऱ्यान एका ताचे कडेन विचारलें, भुरग्या तूं आसा येदोसो इतलो ल्हान, पूण तूं तुज्या की व्हड आशिल्ल्या आनी एका भुरग्याक खांदार घेवन वोवयताय, तो तुका जड जायना गी. आनी हो भुरगो म्हणा लागलो, ना म्हाका जड जायना, तो म्हजो भाव. फकत तो म्हजो भाव म्हणल्या खातीर ताच्या की चड जड आशिल्लो आनी एक भुरगो ताका जड जालो ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या प्रस्तावान सोवें ह्या फेस्ताचो संदेश 133 किर्तनांतली उतरां, हा बागी कितलें, हा कितलें बरें भावा भयणी भशेन भावा भयणी परी जियोवचें, हो संदेश आज आमी नियाळता. आनी ह्या नियाळाक एक प्रमुख आदार जावन पाशा जावन गेल्ल्या वर्साच्या ऑक्टोबर 4 तारखेर आमच्या पापा साहेबान फ्रांसिसान प्रगट केल्लें फ्रॅटेल्ली तुत्ती ह्या शब्दांचो अर्थ जावन आसा सगळीं भाव भयणी. हे शब्द बायपाट करा. पवित्र सभेंत कसलीं सगळीं दस्तावेजां येतात म्हणलें आमकां कळीत आसल्यार बरें. फ्रॅटेल्ली तुत्ती, सगळीं भाव भयणी. ह्या दस्तावेजांत वा विश्वापत्रांत जेजू हें भाव पापसाहेब हें भाव बांदवपण चड आनी चड उखाण धरचें आमकां वाचूंक मेळटा. बाबावां परी जियोवचें, भयण्या परी जियोवचें, एकाच आवय बापायची भुरगीं जावन भाव भयणी परी जियोवचें निजायकी बरें जावन आसा. बाबावां मदें भाव भयणी मदें तक्रार तें आजकालचें न्ही. उत्पत्ती ग्रंथ पळयल्यार संवसाराच्या रचनेच्या सुरवेतावनूच हे तक्रार आराम जाल्यात. आनी देवान ताका विचारिल्लें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? आनी कायनान जाप दिल्ली, हांव कितें म्हज्या भावाचो राखणो गी म्हणून. फाटल्या लागीं 1 वर्सांत हांव कोरोना व्हायरसा वरवीं उपजाल्ली परिस्थिती, विशेष परिस्थिती आमी फूट करून आसा. आनी ह्या संदर्भी लॉकडावना संदर्भी लोकांक भोगूंक मेळिल्ले कश्ट इतले आनी तितले न्ही. आनी असो अनुभव आमकां सगळ्यांक आसा. सगळी सिस्टमच बंद पडटा आसतना कामा खातीर एका गांवांत हांव आनी एका गांवाक गेल्ल्या लोकांची गत भोव चड कश्टाची जाल्ली आमी सगळें पळयलां. आमी जावन अनुभव केला. टीव्हीर जावं पुरो, न्यूजार जावं पुरो, पेपरांनी जावं पुरो, आमकां हाचे विशयांत कळीत जालां. ज्योती कुमारी पासवान म्हणलें 15 वर्सांचें 9व्या क्लासी 9th आसचें भुरगें, चेडूं भुरगें, तें दिल्लीच्या गुरगांव तावन आपल्या गायेल्ल्या बापायक घेवन बिहारच्या दरभंगा म्हणल्यार आपल्या माय गांवाक, माय हळ्ळेक सायकलार बसून आपोवन हाडलें. एक गडीत तुमी खंडीत जावन पेपरांनी वाचलां जावं पुरो, ह्या टीव्हीर तुमी ह्या विशयांत आयकलां जावं पुरो. आनी तें एक गडीत आनी असलीं गडितां जायतीं ह्या संदर्भांनी जाल्लीं आमी जाणाव. आमकां असो अनुभवगी जाला खंडीत जावन. देखून पापसाहेब आपल्या विश्वापत्रांत फ्रॅटेल्ली तुत्तींत तो ह्या लॉकडावना वेळा हे लॉकडावनाची परिस्थिती आमी बऱ्या रितीन फूट करूंक सोलवल्या म्हणलें एक पाश्चातापाची उतरां तो उलयता. असल्या संदर्भार विविध देश सांगाता येवन असली परिस्थिती फूट करूंक सोलवल्यात म्हणलें तो ह्या पत्रांत विश्वापत्रांत तो उल्लेख करता. आनी म्हणटा ही आयच्या काळाची थ्रो अवे कल्चर, काण उडोवची, वा यूज अँड थ्रो कल्चर, वापर आनी उडय. आनी असले एक संस्कृती चड आनी चड संवसारी लोकां मदें दिसून येवचें ह्या विशयांत एका तराची बेजाराई पापसाहेबान उसारली आमकां पळोवंक मेळटा. गरज जाली वैज मेलो म्हणल्यार सांगणे प्रमाणे दुबळ्यांक, समाजेंत सांडून गेल्ल्यांक आनी अस्कत्यांक, कुडींत उण आसलेल्यांक, आजून संवसाराक जल्मोंक नातलेल्या आवयच्या कुशींतल्या बालशांक, प्रायस्त आनी पिडेस्तांक, आनीक ते आमकां उपकाराक पडनात म्हूण खाण उडोवची परिस्थिती आयची. असले आमच्या अस्कत भाव भयणी थंय वापर आनी उडय, थ्रो अवे कल्चर आमी वापरल्या वेळा कांय ना परी आमी देवाक सवाल उडयता, हांव कितें म्हज्या भावाचो म्हज्या भयणीचो राखणो गे म्हणून. देखून फ्रॅटेल्ली तुत्ती विश्वापत्रांत पापा फ्रटर्निटी अँड सोशियल फ्रेंडशीप
भाव बांदावपण आनी सामाजीक इश्टागते विशयांत चड आनी चड वत्तू दिवन उलोवचें आमकां वाचूंक मेळटा. जेजून मोगा विशयांत उलयलें जायतें आमकां वाचूंक मेळटा. आनी ह्या मोगाची एक आखरेची घडी म्हणले बरी जेजून सांगचें जावन आसा, एकल्यान आपल्या इश्टा बसोत आपलोच जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणून. आनी असलो मोग आमकां भाव बांदावपणाक सामाजीक इश्टागतेक आमकां वाटवून वेता. आनी पाप साहेब ह्या विश्वापत्रांत ह्या मोगाच्या गुंडायेचो अर्थ आमकां असो सांगता, कसल्याय सन्निवेशांनी आपणाकच पेल्याक दिवचें, काजारी बेसांत, कुटुंबा जिवितांत आनी विशेष जावन कुटुंबा जिवितांत कोणा लागच्या संबंधांत जियोंक आमी कश्टात हांव तसल्यांक आमकांच ओपसून दिवचें, आमकांच समर्पण दिवचें. आनी जिविताचो खरो संतोश हातूंत आसा. आनी देखूनच ह्या मोगाच्या शिकवणे वेळा जेजून सांगले उतरां आसात, म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर हें सक्कड हांव तुमच्या लागीं उलयलां, एकामेकाचो मोग करा. आनी होचो संदेश ह्या फेस्ता वेळा आमी नियाळचो. आनी हो जावन आसा, हा कितलें बरें भावा भयणी बरें आमी जियोवचें. हो मोग वैयक्तीक जिवनांत हांव आमच्या कुटुंबा जिवनांत हांव तो धर्मीक जिवनाक आनी सगळ्या मनशा समाजीक अशें विस्तारांक पापा उलो दिता. म्हणजे आमच्या वैयक्तीक कुटुंबांत हांव विस्तारलेलीं कुटुंबां आसात. आमी सुरवेर सांगल्या प्रमाणे जावं पुरो आमचो वाडो आसा, आमची फिरगज आसा, आमचे समाज आसा, आमचो देश आसा आनी सगळो संवसारच आसा. आनी ह्या सगळ्या विस्तार आयलेल्या कुटुंबांतय हो मोग, हें भाव बांदावपण, हें सामाजीक इश्टगात विस्तारून वसा जाय म्हणली आशा पापसाहेब आपल्या विश्वापत्रांत उसारता. आयच्या परिस्थितींत सर्वांच्या बरेपणा प्रास कॉमन गूड हाचे प्रास स्वफायद्याचें अशीर चिंताप दरबार चलोवचें आमी पळयता. सगळ्यांचें बरेपण आमकां नाका, म्हजें एकल्याचें बरेपण जाल्यार पुरो म्हणलें एक चिंताप, स्वार्थी चिंताप मनशांतय समाजींत चड आनी चड भितर सरलें आमी पळयता. सार्वजनीक भासाभास आनी संपर्क विकाळ जाला. भेदभाव करचें सोडूनच येता. हे वरवीं आपणा तर्फेन ताळो उठोवंक सकानांतलेल्या अस्कत्यांक कोणूच घेणपी नात, कोणूच खेर करनात. देखून हे भाव बांदावपण मोगाच्या भाव भयणीनो सर्व देशांच्यो आनी संस्कृतींच्यो घडी उतरोवन वचोंक जाय. आनी सामाजीक इश्टगात समाजांत हर व्यक्तीक आपलें गन आनी गौरव उकान धरचीत आसली जावंक जाय. अशें एक एकल्याच्या स्वफायद्या बदलाक सर्वांचें बरेपण आसा करूंक आमी सर्वांनी सोकोंक जाय. सुरविल्या पवी सभेंत असलें भाव बांदावपण आनी इश्टागात दिसूंक येताली. थंयसर हेर कितेंय ना जाल्यार मोग आसलो, एकामेका भाव बांदावपण आसलें, एकामेका खातीर जियोवचें तसली एक उर्बा आनी अत्रेग आसलो. आनी देखून धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तक म्हणटा आमी जाणा, आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदाया वेळा जायतो हाचो नियाळ आमी केला. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणी नातलो, कित्याक तांचे कडेन आसलें ते एकामेका वांटून घेताले. आमी आदारच्यो बऱ्यो करण्योच आमी करचें बरेंपण भाव बांदावपणाचें आनी इश्टागतीचें जिवन जावन आसा. आनी ह्या मुखांतर आमी पेल्याचें वजें हाळू करूंक शकतले. हांव फ्रातेल्ली तुत्तीन पापा बऱ्या सामार्यागाराचे वपारीचो उल्लेख करता. ह्या वपारींत बरो सामार्यागार गायेल्ल्या एका परकी वारसुऱ्याक ताचे तें एक मोगाची करणी करता मात्र न्ही. जेजू ह्या वपारींत एकल्याचो पेलो म्हळ्यार कोण म्हणलें ह्या वपारींत आमकां स्पश्ट सांगता. आनी आमचो पेलो जावन आसा तो गायल्लो मनीस. म्हजी गरज कोणाक आसा की तो मनीस म्हजो पेलो जावन आसा. आमच्यो बऱ्यो करण्यो उजवाडा बरी पडझड आसाय. जेजू म्हणटा तुमचो उजवाड संवसारा मुखार पडझळोवन दी, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन दीत आनी सर्गी आसच्या आमच्या बापाक महिमा दिवन दीत. म्हणून बऱ्या करण्या वरवीं आमचें जिवीत आमी उजवाडाय जाय. एक फावटी एक गुरू आपल्या शिष्या लागीं एक सवाल विचारता, मनशा जिवितांत रात वचून उजवाडटा केदाळ, काळोख अंधकार वचून ताच्या जिवितांत केदाळ उजवाड येता.
आनी एकलो शीस ताका जाप दिवन म्हणटा, केदाळा फांत्यार एक रूख तो आंब्याचो गी पणसाचो गी म्हण वळख धरूंक जाता गी, तो वळू काळोख वचोन दीस उजवाडलो म्हण आमी सांगी येता. न्ही म्हणटा गुरू. आनी एकलो शिस जाप दिता, केदाळा फांत्यार आमकां एक मनजात तो गडो गी गाडाव गी म्हणून वळख धरूंक जाता, तो वळू त्या मनशाक काळोख वचोन दीस उजवाडला म्हण आमी सांगी येता. न्ही म्हणटा गुरू. आनी गुरूच तांकां जाप दिता आनी म्हणटा, केदाळा मनीस आपल्या पेल्याक आपलोच भाव वा भयण म्हूण वळखता गी, तो वळू ताच्या जिवनांत रात वचोन उजवाडायला दीस उदेला म्हूण आमी सांगी येता. आयले वार रोमांत पापसाहेब एका इगर्जेक भेट दिवंक गेल्या वेळा म्हणालो, मोग म्हळ्यार वायोलीन वाजयलेले परी सगळें आकर्शीक वा रोमॅन्टीक न्ही. मोग म्हळ्यार हेरां खातीर जबाबदारी घेवची, हेरां खातीर हुस्को दाखोवन ताची जतन घेवची. आनी ही जतनेची संस्कृती शांतीची वाट म्हणटा तो. आनी तोच संदेश ताणें ह्या वर्साच्या नव्या वर्साच्या दिसा अंतरराष्ट्रीय शांतीच्या दिसा दिल्लो जावन आसा. अ कल्चर ऑफ केअर एज पाथ टू पीस. हे जतन घेवची संस्कृती आमकां शांतीक वनपा वयता. आनी हेच भाव बांदवपण पापसाहेब आशेता आपल्या विश्वापत्रांत. हा कितलें बरें भाऊ भयणी परी जियोवचें, मोगान जियोवचें, आपलो पेलो भाव वा भयण म्हूण वळखून जियोवचें. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांनी मोगान एकवटान जिये जाय म्हूण आशेतात. आनी जेजूय तेंच आशिल्लो. आनी हाच्या सुवातेन आमी आयकलें, बापा लागीं तो मागता, बापा ते सगळे एक जावन दीत. जशें हांव आनी तूं एक, तशें तेय आमचें तें एक जावन दीत. आनी जेजू हें भाव बांदवपण आशिल्लो आनी त्याच खातीर ताणें बापा लागीं विनंती केल्ली. आयच्या सुवातेचो संदेश आमी सर्वांनी आयकलो. कुटुंबांत संतोशाच्या आनी दुखाच्या संदर्भार सगळ्यांनी सांगाता रावून संतोश वांटून घेवचो. दुखांत एकामेका आदार दिवचो पळोवचें कितलें बरें. हा कितलें बरें शेजार आनी वाड्यांत सुरवेल्या क्रिस्तांव बरी क्रिस्तांवांनी एकामेका गरजेक पावोन आदार दिवचो. हा कितलें बरें समाजेंत जात धर्म लेखी नासतना आदारसून सुदारसून जियोवचें. असली नवी संस्कृती आमी बांदून हाडूंक पापा आपल्या फ्रातेल्ली तुत्ती विश्वापत्रांत उलो दिता. हें मोगा वरवीं मात्र साध्य म्हणटा तो. देखून सगळ्यांनी सांगाता येवन सताचेर आनी नितीचेर बुन्याद आसून पेल्याक वळखतलो मोगान भरलेलो संवसार उबो करूंक जाय म्हणली आशा तो उसारता. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या बाळोक जेजूच्या पुणशेताक आमी आयल्या. आमी येताना जायते आमचे इरादे घेवन आयल्या, आमचे जिवीत आमी घेवन आयल्या, आमी खंत हुस्के आमचे सगळे घेवन आयल्या. आनी हे सगळें सोम्याच्या पांया तळ आमी दवरता आसतना ह्या वर्साच्या ह्या फेस्ताच्या संदर्भार फेस्ताचो संदेश आमी सर्व आमच्या घराक घेवन या. आनी तो जावन आसा, हा कितलें बरें भाऊ भयणी भाशेन जियोवचें. आनी त्या प्रमाणे जियोवंक पयल्यान पयलें आमच्या कुटुंबांत आमी प्रयत्न करया. कुटुंबांत काजारी जोड्या मदें, कुटुंबांत कुटुंबाच्या सान्या मदें, कुटुंबांत शेजारच्या कुटुंबा मदें, वाड्यांत फिरगजेंत आनी समाजेंत असलें भाव बांदवपण हाडूंक आमचें कितें देणगी आसा, आमचें कॉन्ट्रिब्युशन कितें आसा तें दिवंक आमी प्रयत्न करया. आनी तो वळू एक भाव बांदवपणाचो, इश्टागतेचो, शांती समाधानाचो देश, शांती समाधानाचो गांव आनी शांती समाधानाचो संवसार आमी सर्व बांदूंक शकतल्या. ही कृपा तोच बाळोक जेजू आमकां समेस्तांक फावो करून दी. एकामेका भोगसूंच्या खातीर, एकामेका सुदारसून वचच्या खातीर, एकामेका आदार दिवन माया मोगाचो, एकामेका हुस्क्याचो संवसार बांदून हाडूंक आनी असली एक संस्कृती आमचे मदें आसा करूंक तोच बाळोक जेजू आमकां समेस्तांक आदार आनी कृपा दिवन दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळा ह्या फेस्ताच्या संदर्भी आमी सर्व मागून घेवया.